नमस्कार, गोवा मिड डे अपर्णा बडीगराचो येवकार खबरो विस्तारान। स्वयंसेवा आपदा मित्र आपदा सखीक फुडें सरकारी नोकरेन आरक्षणाचो विचार जाव येता म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला। पुलिसिंगान आशिल्ल्या होमगार्डा सारकी हिवू येवजण चालीक लागतली। अरिश्ट व्यवस्थापना सकल स्वयंसेवी आपदा सखी आनी आपदा मित्राचो पणजे ताणें भोवमान केलो। ड्रावनिंग सोद बचाव मोहीम खंय आतां फायर सर्विसा सकल येतली। सगळ्यात पयली तुमचे खूप खूप अभिनंदन। तुम्ही आपदा सखी आणि आपदा मित्र म्हणून आयच्यात रेग्युलर तुम्ही जॉईन जातात आणि तुम्ही ह्या डिझास्टराच्या वेळार काम करपाक तुम्ही सगळे जाण सदोदीत तत्परतेत काम करतले। आम्ही म्हणटा दिस इज अ व्हॉलंटरी सर्विसीस, फक्त एक मिनिमम ऑनरेरियम तुमकां मेळटलो हे तुमकां खबर आसा। आणि तरी आसतना एक व्हॉलंटरी सर्विसीसा खातीर जॉईन जावपाक फुडें येवपाक त्या खातीर खरोखरूच तुमचे सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन करता। दिस इज सर्विसीस लायक द होमगार्ड सर्विसीस इन पुलीस। एक्चुअली जे होमगार्ड ज्या पद्दतीत पुलीस व्हॉलंटरीली काम करता, पयली इनिशियली सुरवात तशीच जाल्ली, आफ्टरवर्ड्स होमगार्ड्स कंटिन्युअसली पुलिशेंत त्याच पद्दतीत कंटिन्युअसली उरत गेले। तांकां रिजर्वेशन मागीर पोस्ट रिजर्व जावन पुलिसीन पोस्ट मेळपाक लागले। इन फ्युचर फॉर द आपदा सखी आपदा मित्र हे बी केन्ना तरी अशाच पद्दतीन व्हॉलंटरी सर्विसीस देल गॉट द रिजर्वेशन्स आनी ताज्या उपरांत सगळे जायत वयतले। ड्रावनिंग आमकां आमी ऑलरेडी फायर डिपार्टमेंटात घेवपाचें आसा। आमकां आतांय बी थोडो कोणी बुडलो जाल्यार ताका काडपा खातीर आमकां बुडिल्ली ऑलरेडी नेव्ही कडल्यान घेवचे पडटात। पण इन फ्युचर अशा पद्दतीत आमी गोंय सरकारानूय तांकां अपॉयंट करपाचें आसा। तातूंत देर इज अ स्कोप इवन दो आमच्या कडेन नॅशनल वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट्स आसा जे आमच्या मिरामारान आसा, ऑलरेडी बारीक बारीक कोर्सीस आसा। आपण एकदा जॉईन जालो म्हणून जायना, आपले सर्टिफिकेट कोर्स किंवा आपली नॉलेज आपण ज्या फिल्डात आसा अपग्रेड करीत रावचे। तुम्ही सगळे जाण त्याच पद्दतीत अपग्रेड करतले। हायर पोस्टाक वचपा खातीरय तुमकां अवश्य आमचे डिपार्टमेंट मदत करतले। केप्या गुडी पारोडा रस्त्यार एक्सिडेंटान एकलो आगताक सोंपलो। 2 स्कूटरींचो खंय एक्सिडेंट सोंपला तो केपेचो 24 वर्साचो प्रकाश नायक। दुसरो स्कूटरीर आशिल्लो तो बऱ्यान साल्वार। कोणाची चूक एक्सिडेंट कसो जाला ताची पुलीस सध्या चौकशी करता। आज परत एकदा सकाळी 7:45 प्रकाश नायक हो 24 वर्साचो भुरगो मरण पावलो। याचे मुख्य कारण आशिल्लें की 2 बायक जे कोलिजनान जाले तेतू भितर एकटो रस्त्यार सकयल पडून ताका तकलेक मार लागले आनी ताजो जीव गेलो। एकटो केपेंच्यान मडगांव रस्त्यार वयतालो, तसोच दुसरो आसा तो गुडी पारोड्याच्यान केपे वाटेन येतालो। जो भुरगो मरण पावलो तो वेडेच गांवाचो आनी तो खंय दूद दिवपाक जे घरा तांगे वेवसाय आसा दूद दिवपाचो, तो दूद दिवपा म्हणून गेल्लो आनी येता तेन्ना हो अपघात जालो। अशीच गोश्ट 3 म्हयन्या पयलीं आनीक फावटी अपघात जालो सेम जाग्यार आनी थंय रिक्षान एक 2 व्हिलरा धपको दिलोन तो बी मरण पावलो। तो शेतां पडलेलो आनी थंयच जीव गेल्लो। अशी 2 घटना जाल्ल्यो आसात ज्यो गुडी पारोडा रोडार। हांव प्रुडंट मिडिया खातीर गुडी पारोडा साकून क्रिस्तानंद पेडणेकर। जबाबदारी पेलवना ती पळोवन सरकारान पावसान मायनिंग पिट्स राखपाचें काम निमाणें मायनिंग कंपन्याच्याच माथ्यार मारले। खणीची पालसणां कोसळ्ळी वा तसले कितें अरिश्ट घडल्यार जबाबदार कोण काय म्हूण WRDन हात वयर केले। सुत्रां सांगता ते प्रमाण मायनिंग कंपन्यो जबाबदारी घेवंक तयार, मात जबाबदारी घेयात म्हूण सरकारान लेखी दिवचे। मायनिंग पीट राखपा खातीर सरकाराचे समितीन दिवचल 70तल्या 28 मायनिंग पिटांचे तशेंच धारबांदोड्याक कोडले मायनिंग पिटाचे इन्स्पेक्शन केले। सरकारान कांय पिटांचेर WRDक पंपूय बसोवंक सांगले। प्रकरण इतलें सोंपें ना। मशिनरी जाय म्हूण कळटकीच मायनिंग कंपन्यांक मागना सामग्री दिवची म्हणूनय सांगले। मात पावस तेंकलो आनी हो भार पेलोवचो ना म्हूण रियलिटी ग्राउंड चॅक जातकीच निमाणे मायनिंग पिटांची जबाबदारी मायनिंग कंपन्यांचेरूच घाली। WRD मंत्री सुभाष शिरोडकर म्हणटा फाल्यां कितें अरिश्ट घडल्यार जबाबदार कोण। WRDक अचानक इतलो भार पेलोवचो ना। सरकारान शरणागती पत्करली।
कारण ऑल ऑफ इ सडन WRD जे आसा पळय न्ही, ऑल ऑफ इ सडन इतले सगळे पिट्स मॅनेज करूंक शकचे ना. उदक ड्रेन आउट करपाक जातलें, पूण लँडस्लायड्स वगैरे जे आसा पळय न्ही ते तितले मॅनेज करूंक जावचे ना. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता ते कंपनीक सांगिल्लें आसा टू टेक केअर. WRDन कांय खणींचेर पंप बसयल्यात, मात पिट्स मायनिंग कंपन्यो सांबाळटल्यो. आमचे जितले पंप आसा ते बसयल्यात सगळे मॉनिटर करतले सर हेचे. मॉनिटरींग कंपनीक जर सांगला जर जाय जाल्यार कंपनी करतली, पण सद्याक कंपनीक सांगला न्ही. कोंकणी उलयता हांव. कंपनीन ऑलरेडी थोडे पंप काडिल्ले कित्याक आफ्टर दॅट कंपनीक सकाळी सांगला म्हणून आयकलां, तांकां इंस्ट्रक्शन दिल्लें आसा की एज इट इज एज दे इज टू टेक केअर ऑफ. पयलीं जशी ते काळजी घेताले तशें तांणी आतां अंदूय बी ती काळजी घेवपाक जाय. मायनिंग कंपनीक सांगिल्लें आसा की अंदूच्या वर्साक तांणी मेंटेन करपाक जाय अशें म्हणून. मायनिंग कंपन्यांक मायनिंग लीज वाठार खाली करपाक सांगल्या उपरांत मायनिंग कंपन्यांनी थंयच्यान आपल्यो मशिनरी हालयल्यो. मात पावस तेकिल्ल्यान सरकाराचेर मायनिंग पीट सांबाळपाची जबाबदारी पडली. जाचो धंदो ताकाच बरो म्हूण सरकारान मायनिंगवाल्यांकूच खणी राखूंक सांगला. दुसरे वटेन मायनिंगवाल्यांक लीज वाठार खाली करूंक सांगला तेन्ना फुडें आनी कायद्याच्यो कटकटी नाका म्हूण मायनिंगवाल्यांनी सरकारा कडच्यान खंय लेखी मागला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी, सिद्धार्थ कांबळे आनी विनायक सामंत. मिनावेले 50% निर्गत ड्युटीचो विशय गोंयान अर्थमंत्री सीतारमणा मेरेन पावयलो. मुख्यमंत्री सावंत आनी मंत्री माविन दिल्ली तिका मेळ्ळे. निर्गत ड्युटीचे इशूचेर मागीर कितें तें सांगता म्हूण तिणें विशय धुकल्ला म्हूण कळटा. येता ते जुलय सावन संकट गोंयचे दारी. GSTची केंद्राची भरपाय बंद जाता. मायनिंग बंद, येणावळ वाडोवपाचो विशय अर्थमंत्र्या कडेन काडलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी GST मंडळाचो वांगडी मंत्री माविन गुदीन सोमारा दिल्ली केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनाक मेळ्ळे. केंद्रान मिनाचेर निर्गत ड्युटी 30 वेल्यान वाडोवन 50% केल्या. गोंयचे मीन उद्देगाचेर परिणामा विशीं अर्थमंत्र्याचे बसकेंत चर्चा जाली. आयुष मिनिस्टराक मेळून आयलो आनी फायनान्स मिनिस्टराक मेळून आयलो. आयुष मिनिस्टराचे आमच्या आयुष रिलेटेड वेरियस इश्यूज आसात ते रिजॉल्व करपा खातीर, आनी फायनान्स मिनिस्टर मायन्स डिपार्टमेंटा खातीर 50% ऑफ एक्सपोर्ट ड्युटी हेजी केल्या. ती पयलीं आशिल्ली जशी ते GOMन आमकां रिप्रेजेंटेशन दिलें, सो दॅट वी हॅव रिक्वेस्टेड पयलीं आसली तशी मेनटेन करची तशी आमी रिक्वेस्ट केल्या. आनी रेस्ट ऑल GSTच्या बाबतींतूय बी बाकीचे काही इश्यूज आशिल्ले स्टेटीचे ते फायनान्स मिनिस्टराच्या बरोबर डिस्कस. तो किती अश्युरन्स मेळ्ळ्या मायनिंग ड्युटी सर? मेळ्ळें आमी उलयल्या. Basically, as you know, I am a member of the GST Council. Whatever issues that are there, I am there on as many as 5 UMs. Some we have submitted our report, some we have yet to submit a report. It is a continuous work in progress. So whatever inputs that I have to get from the Finance Ministry, whatever I have to discuss, that is what I discussed. My Honorable Chief Minister also was there. He discussed very important issues as regards Goa, and particularly the mining issue, and various other issues were discussed. So both of us basically brought on the table talks that would help get more finance for Goa in different ways, as have less taxation, and how that can be carried forward. 9% export duty केल्यार खूप त्रास जातले mining restart करपाक. So definitely that was on the agenda, आणि ते ऑनरेबल फायनान्स मिनिस्टराकडे डिस्कस झाला आणि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बरी मांडावळ केला. तशें जायते डिस्कस केला. सगळे हांव प्रेशर सांगपाक शकना. आय कॅनॉट ब्रिंग एवरीथींग इन पब्लीक डोमेन. जुलय सावन राज्यांक केंद्राची GST भरपाय बंद, गोंयचे मायनिंग बंद, आदार फक्त टुरिझमाचो. जुलय सावन संकट गोंयचे दारी. वाडट्या खर्चात येणावळ वाडीचो सरकाराक हुस्को. अर्थ मंत्रालया कडेन आशिल्ले हेर विशयी चर्चेक आयले. अर्थमंत्र्यां बरोबर राज्याचे येणावळीचेर चर्चा जाली. राज्याचे अर्थीक परिस्थितीची म्हायती अर्थमंत्र्या मुखार मांडली. GST आनी हेर येणावळ कशी वाडोवं येतात ताचेर चर्चा जाली. बारीक राज्यां विशीं GSTच्या हेर विशयांचेरूय चर्चा जाली. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिरकार आनी विक्रम नायक. आपाच्या 2 आमदारां वरवीं आवाज विधानसभेन पावला. 2027 गोंयान सरकार खंय आपाचेच. गोंयची प्रभारी आतिशीचे हजेरेन आपान आदल्यो बरखास्त करून नव्यो संघटनात्मक समिती आनी फुडारी नेमले. चडशे आदले उमेदवार. अमित पालेकर अध्यक्ष. पंचायत, ZP आनी लोकसभा वेंचणुकेची तयारी.
कॅम्पेनीची फुडारपण महादेव नायक आणि आलिना कडेन। आने वाले चुनाव में जो 2027 में होगा, गोवा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और उसी के लिए आज से ही आने वाले 5 सालों के लिए आम आदमी पार्टी अपनी तैयारी शुरू कर रही है। आम आदमी पार्टी ना सिर्फ एक चुनाव लड़ने वाली पार्टी है, आम आदमी पार्टी गोवा के लोगों की आवाज़ है। हमारे पार्टी के अमित पालेकर जी आम आदमी पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। हमारे 2 वर्किंग प्रेसिडेंट्स होंगे, वेंजी वीगस जी और क्रूज डिसिल्वा। हमारी डायनामिक और फायर ब्रांड महिला विंग की अध्यक्ष रहेंगी प्रतिमा कुटिनो जी। हम एक कैंपेन कमेटी का गठन कर रहे हैं जो आने वाले चुनाव हैं पंचायत के, लोकसभा के, जेडपी के, जो सारा उस कैंपेन को संभालेंगी। उसकी अध्यक्षता हमारे सीनियर लीडर महादेव नायक जी करेंगे और उसकी वाइस प्रेसिडेंट अलीना सलराना जी होंगी। आज अशें आसा की आज आमचे 2 MLA निवडून आयल्यात। दे आर 2 डायनॅमिक MLAs, इवन दो दे आर इन ऑपोजिशन, बट तांचें जें काम आसा, द वे दे आर वर्किंग, इट्स व्हेरी कमेंडेबल। आनी आज लोकांचो आवाज एसेंब्लीन पावला आम आदमीच्या रुपान, आनी तो आवाज तुमकां दिसून येतले एसेंब्ली सेशन वेन इट वील बिगीन इन जुलाय। काणकोण गालजीबाग मनोहर पर्रीकर बायपासार एक्सिडेंट स्पॉट। बायपासार एकीकडेन डिवायडर काढून तयार केल्लो रोड एक्सेस बंद करचो। एक्सेस दिता सावन 13 एक्सिडेंट, 2 जाण सोंपल्यात। सरकारान लक्ष घालचें म्हूण लोक मागतात। थळाव्यांची पुलीस ट्रॅफिक मामलेदार कचेरींतले अधिकारी पैंगीणच्या पंचा बरोबर बसका जाली। काँग्रेस फाल्याय आशिल्ले। हय, हिंगा एक्सिडेंट म्हाका कळ्ळा। हांगा एक्सिडेंट जाल्लो, ताका लागून हें जंक्शन मातशें बंद करपाक हो आतां डेड ट्रॅप जालो सारको। 13 एक्सिडेंट जाले, 2 जाण मेले। म्हणटरे आमकां आमच्या गांवची कोण मरचे पयले न्हू हे एक्सेस बंद जावपा जाय। आनी हायवेचे एक्चुअली एक्सेस उरना आनी हो कितको दवरलो तो आमकां खबर ना। हो आयचो जो मुद्दो आहा पळय न्ही, आमी आनी थोडे दीस आमची मिटींग आसा, ते मिटिंगे मांडटलो आनी पब्लिकाचो जर डिमांड आसा ते बंद करपाचेंच जाल्यार आमी तशें गोवोरमेंटाक जाय रेजोल्युशन पंचायती कडल्यान, त्या प्रमाणे आमी रेजोल्युशन दितले। आमी पंचायती वाटेन तेमकां कशें जर आमकां हायवेक ना जाल्यार ट्राफिकाक कितें रेजोल्युशन जाय तें आमी फाल्यां मिटिंगे दवरून जितली फास्ट जाता तितले भितर हें करून तेमकां आमी धाडटात आनी तेमी बेगीच्या बेगीन करचें हीच मागणी। प्रमोद सावंतान हांकां चोरला गडा वयलो रस्तो पळय सबसिडी जाल्यार एक्शन घेतले तेन्ना आमचो डिमांड आसतलो ह्या रस्त्या खातीर टोटल इन्क्वायरी जावपा जाय। टोटल इन्क्वायरी, टोटल ऑडिट जावपा जाय। बाबा रस्तो ट्रॅफिकेक हेवी व्हेकल्सांचो लायट व्हेकल्सांक ट्रॅव्हलिंग करपाक जायना कित्या खातीर तेची चवकशी जावपा जाय। जेन्ना गोवोरमेंट म्हणटा की हेल्मेट घालना जाल्यार 1000 रुपया फायन मारता आनी कितें बॅट घालना 1000 रुपया फायन मारता, कित्याक लोकांचो जीव वाचोवपा जाय म्हणून फायन वाडयलो म्हणून। पूण आज हे गोवोरमेंटाची मिस्टेक जावन लोक मरतात, तेजो जिम्मेदार कोणा फायन मारपाची? साहेबा पूण लोकल्सांनी डिमांड केलें जाल्यार बंद करतले तुमी? करपाकूच जाय न्हू, बंद करतले। पळय आमी हांगा लोकल पंच, ट्राफिक सेल आनी पुलीस त्यांचे सगळ्यांनी सजेशन घेवन आनी रिपोर्टा प्रमाणे फुडें आमी एक करतले, एक्शन घेतले। स्टुडंटा खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकर। घेऊया एक बारीकसो ब्रेक, परत मेळुया। चार्ल्स कुरैया फाउंडेशन कला अकादमीचे कामाविशीं आरोप करता तातूंत तथ्य ना। काम अजून चालूच आसा। कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे मिडिया कडेन उलयलो। गोविंदान पत्रकारांक व्हरून अकादमीचे रेनोव्हेशनाचे काम दाखयले। मिरर्स, पेंटिंग रिकॉर्डेड माध्यमांतल्यान रिस्टोर केल्यात। चार्ल्स कुरैया फाउंडेशन म्हणटा मिडियाक दाखयल्ले बरे आसा, मात स्ट्रक्चराचे तंत्रीक गजालीचेर आर्किटेक्चर लेवलूय चर्चा जावपाक जाय। ज्या जाग्याचेर आज आमी हांगसर उबे आसात ती फेक आमी फॉयर एरिया म्हणटात। ह्या फॉयर एरियेचे पयलो जर कितें जर टायल्स वर्क्स जर कितें जर आसले जाल्यार तो खोटा आशिल्लो। मध्यंतरी तो ताका चिप्स घालून ताका नवो साद चडयल्लो आसा। आतां म्हज्या मुखार एक प्रश्नचिन्ह आयिल्लो आसा की तेदे वेळाचेर चार्ल्स कुरियान हो जो फॉयर एरियेचेर जशी दवरलेली आशिल्ली एका जी आज रेकमेंडेशन चार्ल्स कुरियान फाउंडेशनान आमचेर आरोप केल्लो आसा, जी चार्ल्स कुरियाची जी चिप्स जी सिस्टम जी आशिल्ली ती खंय तरी आमी काडून वडून दुसरें आमी कितें करतात ते अशांतले कांय गोश्ट ना। तुमी प्रत्यक्षात पळोवपाक शकता अजून हांगसर काम कांय जालें ना।
आमचे म्युरल्स किंवा आमचे पेंटिंग्स जे आसात ते आमी रिकॉर्डेड माध्यमांतल्यान आमी रिस्टोर केल्ले आसात. कला अकादमीच्या खंयच्याच कलाकारान आज मेरेन आक्षेप घेवंक ना, घेतलाच जाल्यार खंयच्या तरी बॅनरा खाला. म्हणून जशे जशे काही गोष्टी कला अकादमीचेर आज येदे व्हडलें राजकारण जाल्लें, हांव ताका राजकारणूच म्हणटलो. कारण आज पर्यंत ह्या कला अकादमीचेर खंयच्याच आर्टिस्टान अजून आक्षेप घेतलो ना, केलो तर खंयच्या तरी एका प्लॅटफॉर्म बॅनरबाजीच्या सकयल घेतिल्लो आसा. म्हणजेच कला अकादमीन राजकारण कोण हाडटात आनी ताका प्रोत्साहन कोण दितात हें तुमी आत्मचिंतन करपाची गरज आसा अशें म्हाका तुमकां सगळ्यांक सांगनशें दिसता. मिडियाक दाखयलें बरें आसा, आर्किटेक्चर लेवलार चर्चा जावंक जाय, तंत्रीक गजाली पळोवंक जाय. आमी अजून डॉक्युमेंट पळोवंक ना म्हूण चार्ल्स कोरेया फाउंडेशन सांगता. He has shown the media, but what he has shown is actually only the structural work which is complete. That same structural work which we had also told you that we have been following up on. It's a good first step, but now the discussion needs to come to the architecture, and that discussion needs to be had from professional body to other professional body. Ami sagle stakeholders घेऊन let them make a presentation to explain what is the architecture thing. It is still an explanation from a non-technical person. Until and unless we see the exact documentation that the Tecton have said they've taken, we have not yet seen that. They said that they have collected the information to replicate the murals like this. Now, आम्ही अजून पळोवंकूच ना that documentation. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. गुगल अणकारान कोंकणीचो आस्पाव जालो म्हूण सगळें जालें अशें ना. तातूंत सगळ्यांनी हातभार लावंक जाय म्हूण गुगल अणकार सेवेन कोंकणी भाशेचो आस्पाव जावपाक मोलादीक योगदान दिवपी संजीत हेगडे देसाय उलयलो. कोंकणी भाशा मंडळान संजिताचो मडगांवां भोवमान केलो. प्रत्येक सुरवात ही ल्हान आसता, मागीर गजाल व्हडली जाता. मुखेल सोयरो ॲडव्होकेट उदय भेंब्रे उलयलो. सगळ्यांनी वचून थंय कॉन्ट्रिब्यूट करप, थंय ट्रान्सलेशन सिलेक्ट करप, थंय ट्रान्सलेशन सजेस्ट करप, ह्यो सगळ्यो गजाली पळय आसात. जितलो डेटा आसता गुगलाक, that data is going to be very, very helpful for machine learning to advance the quality and the accuracy of the translation. So it is very, very important that we continue to do this. So this is not a one-time thing, as you know, that हे सगळे इवॉल्व जायत उरतले, फुडें फुडें वचत उरतले, आनी त्या प्रमाणे ताका आमी हातभार लावपाक जाय. प्रत्येक सुरवात ती ल्हानच आसता. मागीर जेन्ना ती वाडत वता आनी फुडें अखेर एक क्लायमॅक्साक पावता तेन्नाच तेंच्या ते आणि मग खात्री आसा सुरवात जरी ल्हान आसा तरी ती फुडें वचून एक दीस रोपल्याचो जसो रूख जाता तसो रूख जातलो आनी ताचो लाभ कोंकणी भाशेक मेळूंक पावतलो. गोंयांत चोरयो सध्या चालूच आसा. मडगांवां नावेले एकल्याचो बंगलो फोडलो. वॉशरुमाच्या जनेलांतल्यान ग्रील कापून चोर भितर सरले. कॅश, भांगर, कॅमेरा, चांदी सगळे घेवन पळय. तांचे कपडे घेवन गेल्यात म्हूण कळटा. सगळे मेळोन खंय एक 20 लाखाची चोरी जाल्या म्हूण सुत्रां सांगतात. पुलीस फुडली चवकशी करता. मंकी पॉक्साची केशी आशिल्ल्या देशांनी फाटल्या 21 दिसांन कोणूय वचून आयल्यार आसत जाल्यार लागींच्या हॉस्पिटलांत कळोवचें. दोतोरांक अश्यो दुबावीत केशी मेळ्ळ्यार आरोग्य खात्याक कळोवचें. केंद्राच्या एडवायझरी उपरांत गोंयच्या आरोग्य खात्यान प्रायव्हेट हॉस्पिटलां, GMC सगळ्या सरकारी हॉस्पिटलांक एडवायझरी काडली. मंकी पॉक्सान आंगार तोंडार फुगावा सारके फोड येतात. राज्यांत मंकी पॉक्साची केस ना. दोतोरांक एखाद्या पेशंटाचो दुबाव आयल्यार कळोवचें. तांचे सॅम्पल पुण्यात टेस्टिंगाक धाडपाचे म्हूण स्टेट एपिडेमॉलॉजिस्ट प्रुडंटा कडेन उलयलो. आतां अजून मेरेन मंकी पॉक्साचे केसीस पुऱ्या भारतान किंवा गोंयांत खंयच ना. तरी पूण एडवायझरी म्हणटा की खंयचेय डॉक्टर जेन्ना पेशंट पळयता तेन्ना जर तर तुमकां फिवर जोर येता आनी जर तर पुळेर येयला किंवा रॅश येयल्लो जर पेशंट मेळटा जाल्यार तांकां चड हिस्ट्री विचारची आनी ते पळोवचें की फाटल्या 21 दिसां भितर ते ह्या देशांतल्यान खंयच्यान ट्रॅव्हल करून गोंयांत येयल्या काय ना ते. आनी असले जर सस्पेक्शन असले पेशंट जर असले जाल्यार तुरंत आमकां IDSP किंवा म्हाका एज अ स्टेट सर्कल ऑफिसर कॉन्टॅक्ट करचें आनी आमी हे पेशंट्साक आयसोलेट करतले आनी तांचे सॅम्पल जे आसा ते टेस्टिंगा खातीर नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरोलॉजी पुणे किंवा NIV पुणे जे आमी म्हणटा पळय थंय धाडटले आनी थंय टेस्ट करून घेतले.
एखादो पॉझिटिव्ह सापडलोच जाल्यार पेशंटांक आयसोलेट करूंक मेळटा. मंकी पॉक्साचे सिम्पटम जे आसा पळय न्हू बाकीच्या व्हायरल डिसीजा भशेनच आसता. जोर येता आनी चडशे ताका पुळेर येता, रॅश येता, पुळेर येता हांगा. आनी हेजे जे ट्रान्समिशन एका मनशा पासून दुसऱ्या मनशाक पावपाचें कशें जाता की चडशे जे आसा पळय चान्सीस ते जनावरां पासून मनशाक येवपाचे चान्सीस चड आसता. आनी एकदां जर मनशाक येले जाल्यार मनशा पासून मनशा दुसऱ्या मनशाक वचपाचे चान्सीस खूब कमी आसता. आनी जे ट्रान्समिशन जाता ते एक तर थुकींतल्यान जाता किंवा दुसरें कितें आसा की हाताक खंय तरी जर कट असलें आंगाक जाल्यार थंयच्यान हो व्हायरस भितर सरपाक शकता. हाची जी ट्रिटमेंट आसा ती बाकीच्या व्हायरल डिसीजा भशेन सपोर्टीव ट्रिटमेंट, ताका डेफिनेटीव ट्रिटमेंट ना. जशें आमचे मलेरियाक डेफिनेटीव ट्रिटमेंट आसा. तांकां आयसोलेट करतले, तांकां गरज पडली जाल्यार तांकां फिवराची मेडिसीन दितले, रॅश आसा जाल्यार रॅशाची मेडिसीन दितले, तांकां जर तर आनी कितें IV फ्लुइड्स दिवचे पडले जाल्यार तांकां IV फ्लुइड्स दितले. मंकी पॉक्साक लागून एकूय मरण जाल्लें ना. सगळ्या हॉस्पिटलांक एडवायजरी धाडल्या. फॅटिलिटी रेट जी आसा ती खूब कमी आसा ह्या मंकी पॉक्सान. जशें की आतां ह्यो ज्यो फाटल्या दिसांनी UK, US, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा ज्या जाग्यार केसीस मेळ्ळ्यात थंय एकूय डेथ जाल्ली ना. आजून पर्यंत आतां जी एडवायजरी येयल्या तेजे वयल्यान स्क्रिनींग तरी खंयच जावचें ना. आमी ही एडवायजरी जी आसा ती आमच्या सगळ्या गव्हर्मेंटाच्या हॉस्पिटल आनी जे हेल्थ सेंटर्स आसा इन्क्लुडींग गोवा मेडिकल कॉलेज बांबोलीम आनी ऑल मेजर प्रायवेट हॉस्पिटल्स तांकां धाडून दिले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीश कुंकळकार. सत्तरीन सोनाळ, नानोड्या आणि रिवे, धारबानोड्या, मातोजनवाडो, काजुमळ आणि तातोडी वाठारांत ल्हान धरणां बांदून उदक आडोवपाचे WRDCचो प्लान. WRD मंत्री सुभाष शिरोडकरान उलोवन दाखयला. उदक एक्सपोर्ट करपाची भाशा मंत्री रवी नाईक उलयल्लो ताचेर सुभाष म्हणटात ते मागीर पळोवचे. आदी उदक गोंयकारांक उरल्यार फुडल्यो गजाली. WRD कडेन जवळ जवळ 7 सुमार डॅम आसात. हाजे मुखारी 7 वयल्यान 8-9 करपाक पळयतले. That's what we are exploring about 6 points. 6 सुमार पॉइंट्स आमी एक्सप्लोर करतात ज्याचेर आमी डॅम घेवंक शकतात. तातूंत 1-2-3 नांव आसा. सोनाल म्हणून एक आसा, नानोडे आसा. ते नंतरचे मागीर. सद्या पयलीं आमकां गोंयकारांक उदक सारकें बरोबर दिवया. आनी जेन्ना मागीर नंतर मागणी जाता आनी आमचे कडेन अवेलेबिलिटी अबंडंट आसता तेन्ना दिवपाचें पळोवया. दर वर्सा गोंयानूय ब्रेस्ट कॅन्सराच्यो 200-250 केशी वाडटा म्हूण BJPचे मेडिकल सेलाचो अध्यक्ष दोतोर शेखर साळकर सांगता. ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रीनिंग गोंयच्या गांवांनी पावचें म्हूण BJPन आज 24 मे ते 6 जून मजगती सांखळे आनी सावड्ड्या मेळून 13 सुवातींनी आय ब्रेस्ट कॅम्प दवरला. फुडें बाकीच्या मतदारसंघांनी खंय जातलो. स्टार्टिंग फ्रॉम टुमॉरो प्रत्येक पंचायतीन एक कॅम्प फॉर फर्स्ट एक 10 आम्ही कॉन्स्टिट्युएन्सी घेतल्या. स्टार्टिंग फ्रॉम टुमॉरो चीफ मिनिस्टर विल इनॉग्रेट द कॅम्प टुमॉरो एट कुर्णे सरकारी प्राथमिक शाळा नौकारवाडा टुमॉरो एट 9:30 आणि प्रत्येक एक ऑल्टरनेट डे वी विल हॅव इन सावर्डे. सो साखळे आम्ही एक अराउंड कॅम्प करतले मागीर सावर्ड्या करतले. द अदर कॉन्स्टिट्युएन्सी विच विल कवर इन द कमिंग टायम इज सांगे, पेडणे, काणकोणा, मयें, केपें, मांद्रें, कुर्चले आनी शिवोली. सो हे 10 हाजेर आमी सुरवातीक आमी एक अदमास करतले हाव द थिंग्स वर्क आउट. टू टेल यू फ्रँकली एक्झॅक्ट द डेट्स ऑफ 2 कॅम्प म्हणजे 2 कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आमी आतां डेट्स फायनलायज केल्ली आसा. फर्स्ट टुमॉरो 24 तारखेक कुर्ण्या, मागीर 25 तारखेक सावर्डे, 26 तारखेक आमोणा, 27 तारखेक काले, 28 तारखेक वेळग्या, 1 तारखेक 29 तारखेक मदीं आमी कॅम्प मारला. मागीर 30 तारखेक सुर्ला आसा, 1 तारखेक मोळे आसा, 2 तारखेक पाळी, 3 तारखेक साकोर्डा, 4 तारखेक नावेली, 5 तारखेक धारबांदोडा आनी 7 तारखेक केजपाल दाबाळ. सो अशें आमी 7 आनी 6 अराउंड 13 कॅम्प्स आमी कंटिन्युअसली इन नेक्स्ट अराउंड 7 to 8 days आमी हे सगळे 13 दिसांनी आमी कंप्लीट करतात. हाच्या खातीर वी हॅव टायड अप विथ युवराज फाउंडेशनचे जे हे आसा यू कॅन म्हणून यू वी कॅन म्हणून तांचो एक हे आसा म्हणजे ट्रस्ट आहा. त्या ट्रस्टा तर्फे आमी हे चालू करतात.
ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मिळूया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.